सगळ्यांना नमस्कारू. हांव दिव्यश्री जगदीश पै उडपादकून उलयतां. आमी आयचे सुभाषित प्रारंभ करूया. अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम मूर्खस्य च विषम गोष्टी वृद्धस्य तरुणी विषम. हे सुभाषिता प्रकार प्रथम जीवन सांका ಮುಂಜಲರಿ विषम म्हणरी जीव काढचे म्हणून अर्थ नाही, प्रयोजन नसले म्हणून अर्थ येता. हल्ला कशी एक वृद्धाप्यार आशिल्ल्याक आम्ही तरुणी काळ वर्डीक केल्यारी ताका कशी त्या प्रयोजन अशी बसतकी ताका त्या कसले प्रयोजन आसा नाही. म्हणल्यार ताका ती पळय सतन तागेले तारुण्याची उडकास येता, ताका मस्त मना दुःख जाता. कशी आहे वृद्धाप्यार आशिल्ल्याक तरुणी काळ वर्डीक केल्यार प्रयोजन नागी, तशीची एक विद्या शिकिल्यान तागेले विद्या अभ्यास करना जाल्यारी त्या विष जाता, म्हणजे त्या प्रयोजन असना. शिकील मागीर त्या विद्या मी यूज करून घेऊ का, तशी जाऊन घेतल्यारी प्रयोजन ना. एक वैद्य वृत्ती करतालो, पूर्ण शिकून रँक येता, नॉलेज असता, केंची केंचे रोगाक केंची केंचे वखद दिवका पुरा जिब्बेतून तिरी असते तागेले. आता एक मनुष्य हुशार नसला म्हणले की ताने ताका वखद दिल्याशिवाय तो बैसून आवाज कसं प्रॅक्टिस करताना आवाशी एक वैद्य जाऊ का म्हणून मन आशिले तशी वैद्य जाल्लो, एक नावा खातीर जालो म्हणून सांगलारी ते त्या कसं प्रयोजन ना. तशी अनाभ्यासे विषम शास्त्रम खंयची शास्त्र आम्ही ना तो वाचून बैसून त्या कसं आम्ही प्रॅक्टिस करणं जाल्यार प्रॅक्टिकल जाऊन आम्ही त्या अप्लाय करणं जाल्यारी ते विष जाता, प्रयोजन नाशी बसता म्हणून हे सुभाषित सांगता. तशी अजीर्ण एकल्याक अजीर्ण जावन आसता ताका आमी पंचपक्षी पारायण लावून दिल्यारी ताका ते रुची आसना, ताका लागना ते ताका ते प्रयोजन ना. ताका खंयची प्रयोजन अजीर्ण आसता ताका खंयची प्रयोजन त्या मान दिवं का असल पुरो ताका भोजन प्रयोजन याना. तशीची मूर्खस्य म्हळ्यार एक मूर्ख म्हळ्यार हंगा काय वतनातील ದೊಡ್ಡ म्हणून अर्थ नाही, एक विषया ಬಗ್ಗೆ इंटरेस्ट नसलो. एका मनशाक सुमार विषया ಬಗ್ಗೆ नॉलेज असका म्हणना, ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು विषयानी नॉलेज असता. तशी कोणाक खंयची ಬಗ್ಗೆ नॉलेज अस इंटरेस्ट अस त्या विषयी संबंध पडवालांकडे मात्र मी तांकां पोका नतोची इंटरेस्ट नसतील मनशाक आमी वताय कोण पयलारी त्या खंयचे विचार विनिमय गोष्टी जेवो समारंभ जेवो त्या विषय जाता, म्हणजे ताका ते प्रयोजन नाशी बसता म्हणून हांगा हे सुभाषित सांगता. उदाहरण एक सांगता म्हणजे एकल्याक भरतनाट्य बग्ಗೆದವೋ ಸಂಗೀತ ಬಗ್ಗೆದವೋ कसने इंटरेस्ट येना, नॉलेज येना. ताका आमी संगीत कचेरीक देवो आपयलारी एके भरतनाट्य कसने असो ताका इंटरेस्ट ना तिकडे आपयलारी ताका त्या विषया ಬಗ್ಗೆ नॉलेज ना देखून त्या विषया ಬಗ್ಗೆ मूर्ख जावन आसता, म्हणजे गोतनाशी असता. ताका तो कसं करता ताका ते इंटरेस्ट ना म्हणजे तो ते नीद काढून बसता, एक विंगड कसने तागेले काम करता असता. हे कसं जाता कोण आहे ताजे ಬಗ್ಗೆ इंटरेस्ट असत तांकां हे ताका पळोवन तांगेल मन ताकाड वचचे चान्स असता. हांगा टाइमय वेस्ट जाता. मागीर मेलची दिसा नॉलेज कोणा मेळका म्हणून तांणी येयली बी तांकां नॉलेज वचची चुकता. आमी पुरे आमगेले खंयची खंयची चांग विद्या आस त्या पुरे तशी दवन घेन अशी आमी समाजाचे अभिवृद्धी खातीर उपयोग करून घेवया म्हणून सांगताची हे सुभाषित मुक्ताय करतस. नमस्कार.